एसोसिएशन ऑफ मोर्जीम. आता भुरगे आमकां मिटर घालता म्हणून सांगले. मिटर आमकां सीएमान सांगले, मावेन कुदिरान सांगले चवथीक फ्री दिता म्हणून. आणि गोंयचे लोक सांगता कितें फ्री जाले कित्याक मिटर घालिना. आता मिटरांची अशी व्यवस्था जाल्या थंय मिटर घालून गेल्या, मिटर पयशे गेले, बुक घेतल्या, बुकींग केल्या, पयशे दिले सगळे, जाल्यार मिटर तांकां मेळना. भावांक आमच्या मिटर मेळना. मिटरा कडेन थंय कोणूच चवकशी करिना. आणि मिटर घालून सोमते 24 वरां भितर पयशे दिता सांगलेले मावेन कुदिनोन. ते रेजिडेंट जाय आनी कितें जाय ते कित्याक तुमी मागतात. मिटर घालता, मिटर घातले काय ना, सोमते परमीट काढून दाखया आणि सोमते घेया पयशे. सोमते दिवंक जाय पयशे न्हू. हे पयशे कित्याक लागून तुमी दिनात, कित्याक फटयतात तुमी. आता जर तुमी जर अशें हे करूंक लागल्यात जाल्यार पळयात तुमकां सांगता, गोंयकारांक एक उलो मारता, म्हणजे टॅक्सीकारांक एक उलो मारता. पळयात बीजेपीन टॅक्सीकारांची लाठी केली, लाठी चार्ज केली. मायनिंग आमचे चलताले भावांचे, तेंचे ट्रककारांचे लाठी चार्ज केली, बीजेपीन केली. आमच्या स्टुडंटाक, शिक्षणाच्या भुरग्यांक, स्टुडंटाक हे केले, त्यांच्यानी अरेस्ट केले. भुरग्यांक, आमच्या शिकताच्या भुरग्यांक टिचरींग अरेस्ट केले, टिचरींग हॅरेसमेंट केले. अख्खे फिशरमॅनांक बावड्यांक पणजे तकले फोडून मारले. फक्त बीजेपीन सगळे हे केले ते बीजेपीन. आणि एक हांव सांगूंक सोदता, सगळ्या गोंयकारांक सांगूंक सोदता, म्हाज्या भावांक आणि भयणांक, चिंतून मिटर हे वोटिंग करताना चिंतून करा. कित्याक सगळ्यांचेर अख्ख्या गोंयांचेर लाठी चार्ज केला बीजेपी सरकारान. आता एक आमकां टॅक्सीकारांक भावांक आमकां त्रासान घातल्या. आता टॅक्सीकार मिटर बसयल्यार चलना, कोणाची गाडी बंद पडटा, कोणाची कितें जाता, कित्याक लागून हे हाडल्यात तुमी, कित्याक आमच्या माथ्यार बसयल्यात. एक तुमकां जायना हे करपाक. आता तुमकां हांव सांगता, गोंयकारांक सगळ्यांक सांगता, हांव संजय कोले टॅक्सीचो टॅक्सी मोर्चे प्रेसिडेंट आहा आनी एक्झिक्युटीव मेंबर आहा ऑल नॉर्थ गोवा टॅक्सी एसोसिएशन. हांव रिजायन दिता आणि हांव आता एका इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करता मांद्रे कॉन्स्टिट्युएंसीन. पळयता कशें कोण जिखना आणि कशें कितें आमचें कितें करिना ते. तुमकां संवय जाल्या सगळ्यांक. आमचे टॅक्सीकार कोण तरी एक तरी आमी जिखून दाखयतले कॅन्डिडेट आणि दाखयतले आमचे कायदे कशे भावांक टॅक्सीकारांक त्रास जाता. टॅक्सीकारांक त्रास जाता म्हणून म्हाका फुडें सरचें पडलें. हे हांव दाखयता कशें जिखना ते आमी आणि आमचे कायदे कशे पास जायना. टॅक्सीकारांक भावांक म्हाजे कशे त्रास जाता ते पळयला. आता हे इलेक्शनाक रावता म्हणून इलेक्शन लागीं येयला म्हणून सगळे हे बोबाळ मारता. कितें आमी टॅक्सीकारां वांगडा आसा. भायले कोण येता, दिल्लीसून येता, सगळे येता. बीजेपी पासून भायले पार्टी, काँग्रेस पासून भायले पार्टी, हे आम आदमी पासून भायले पार्टी. गोवान आमी दाखयता, आमी टॅक्सीकारांक आमी जिखून दाखयता मांद्रेसून नंबर कॉन्स्टिट्युएंसी 1. हांव सगळ्यांच्या टॅक्सीकारांच्या भावांच्या हेचेर हांव फुडें सरता आणि म्हाका ते जिखून हाडटले. म्हाका 100% गॅरंटी आहे. आणि दाखयता टॅक्सीकारांक. आणि घाटी कशे लमाणी चलता न्हू गोंयान, तांकां कशें धाडून आमी घालता भायर ते आमी दाखयता. संजय कोले हे टॅक्सी एसोसिएशनाचे जे युनियन तुम्ही लीडर असले, तुम्ही अचानक भायर सरता हितूनले. सो हेचे त्रास जाता. हे पॅन्डेमिकान हे मिटर आमचे लादले. पयलीं स्पीड गोवन लादलो. आता 2 वर्सां जाली आमची टॅक्सी भावांक भाडे ना, पयशे ना, काय ना. तरी आसतना लोकांचे रिणां काडून तेंचे मिटर घातले. तुम्ही हेचे मुख्य कारण कित्याक लागून तुम्ही रिजायन जातात? रिजायन जाता म्हणजे कित्याक हे गव्हर्नमेंट सगळे आमचे पॉलिटिक्स आहा ते सगळे आमकां सतायता. टॅक्सीकारांक आमचे अन्याय जाला भावांचेर. तेका लागून हांव फुडें सरता आणि हांव दाखयता इलेक्शन कॉन्टेस्ट करून. सो रिजायन जावन तुम्ही आता इलेक्शनाक एज अ कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट करूंक सोदता? कॅन्डिडेट कॉन्टेस्ट इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट. इंडिपेंडंट. तुमकां खंयची पार्टी अप्रोच जाल्ली? पार्टीन जर डिमांड म्हाजे जर आमकां जाय तशें डिमांड जर पास केले, आमच्या सारखे जाय तशें डिमांड दिता बरोवन, जाल्यार आमी पार्टी जॉइन जाता. नाल्यार इंडिपेंडंट हांव कॉन्टेस्ट करतलो. ओके. फक्त इलेक्शना खातीर तुम्ही रिजायन जाता? हेचे फाटले अशें कारण आहा की तुमकां कोणें सांगला की रिजायन जा, तुमकां दबाव येयला कोणाचेर की रिजायन जा म्हणून? आमी भियाना. इतके वर्सां 12-13 वर्सां जाली हांव प्रेसिडेंट आहा मोर्जेन. इतको दबाव येयल्लो. सीएम पार्सेकर आसतना पासून आमचेर दबाव येयल्लो. सोपटेन पासून म्हाजेर नाका जाल्ले हे घातलेले आहा, ब्लेम केलेले आहा, पयशे घेतले, हे घेतले म्हणून तेणी प्रूफ करपाचे. आणि हे फुडें सांगता सोपटेन. आता प्रेस टू सांगपाचें कितें, मांद्र्यान 4.5 वर्सांक कितें केलां तें दाखोवपाचें. ताका कॅपेसिटी बसपाचें प्रेसा फुडें आनी दाखोवपाचें मांद्र्यान कितें सुदारणा केल्या. सो दबावचे तुम्ही रिजायन जायना? दबावचे रिजायन जायना. म्हाज्या भावांक त्रास जाता. भाव धड रडटा. टॅक्सीकार ते मिटराक वयता 4-4 दीस थंय रावता, गाडये येयना, तेंचे बंद पडटा, मिटर घातले बंद पडटा. आणि तांकां सांगलें, माविनान सांगलेलें कितें, मिटर घाला तुमकां सोमते पयशे दिता म्हणून. खंय हे पयशे गेले? बरें, म्हाका सांगा, आता तुम्ही रिजायन जातात, हय, तुम्ही आता इलेक्शन कॉन्टेस्ट करूंक सोदतात. तुमचे फर्स्ट प्रायोरिटी आता कितें आसतली की कॉन्टेस्ट करून फर्स्ट प्रायोरिटी तुमची आता लोकां खातीर कितें आसतली? लोकां खातीर आमचे पोगो बिलाचे आमी पयलीं फर्स्ट कॉम्पिटिटीव पोगो बिलाक हांव फूल सपोर्ट करतलो.
आणि आमच्या गोंयकारांक सगळ्यांक आमच्या फूड सपोर्ट करतलो आणि घाटी हे आहात न्हू तांकां भायर धांवडटले आमच्या गोंयांत अख्खे सगळे घाटी आहा पूण आमच्या मांद्र्यान कमी आहा मांद्रे परिस्थिती आमी कशेंच घेवचे ना हे वोट So- करून ते घाटी घेता पोगो बिल म्हणजे तुम्ही डायरेक्टली आर्जीक जॉईन जाता आर्थिक जॉईन जायना पूण पोगो बिलाक आमी सपोर्ट आसतलो गोंयकारांक लागून तो करता न्हू म्हणजे डायरेक्टली तुम्ही आर्जीक अप्रोच झाल्या एप्रूव्ह जावंक ना अजून आमचे कडेन कोण येवंक ना तशें पूण आमकां कितें जाता आमचे डिमांड आहा तशें जर आमकां जायत जाल्यार आमी पास जातले कोणाक पार्टीक नाल्यार इंडिपेंडंट हांव झगडटलो आमी झगडटले टॅक्सीकार सगळे ओके कॉन्टेस्ट करून तुम्ही जर उमेदवार म्हणून निवडून येऊंक ना हा हय तर तुम्ही परत टॅक्सी ओनराच्या हितून प्रवेश करतले डिमांड ना तेंचो पूण तेंच्यांनी टॅक्सीकार भावांनी जर म्हाका परतून येयलो हांव डिफीट जालो आनी तेंच्यांनी जर म्हाका सांगलें तूं घेव फुडें हांव फुडें करतलो नाल्यार मांद्र्यान भुरगे आहा इतके वर्सां हांवें केल्लेले आहा 12-13 वर्सां जालीं हांव प्रेसिडेंट स्वीप करता ते भुरग्यान आमचे कोणूय करपाचे अशें म्हाकाच अशें जाय अशें मागाना तेंच्यांनी जर मागीर सपोर्ट केलो जाल्यार हांव फुडें सरूंक शकता पूण म्हाका गॅरंटी आहा आमच्या मांद्र्यासून म्हाका जिखून हाडटलेच म्हणून गॅरंटी आहा याबद्दल तुम्ही तुमचे बाकीचे जे साथीदार आहा टॅक्सी ओनराचे त्यांच्याकडे तुमचं उलोवप जाला हय तेंचे कडेन उलयलें आमी ताका सांगलां हांव रिजन अशें अशें जाता कित्याक म्हाका थंय वचोंक मेळना कितें केलें लोक कितें म्हणटा सगळे कितें म्हणटा बाबा तुमी सेटींग केल्यात आमी सेटींग करूंक ना तेका लागून हे रिजन दिता लोकांक कळोंक जाय टॅक्सीकार भावांक कळोंक जाय गोंयकारांक कळोंक जाय तेका लागून हांव फुडें सरता कित्याक टॅक्सीकार भावांक आतां प्रेजिडेंट जायना जर देवान जिखयलो जाल्यार हांव तेंचे सगळे सॉल्व करतलो प्रॉब्लम टॅक्सीकारांचे पयलीं करतलो आनी हे घाटी आहा तांकां पयलीं धांवून घालतलो पयलीं इतले आता इतले वर्सां इतले तुम्ही पणजे आंदोलनां केली खूप कितें कितें रस्त्यार येयले मोर्चा काडले सो आणि अचानक तुम्ही टॅक्सी ओनराचे सोडटा अचानक येवंक ना आयज पळय काल आमचो गोवा मार्चाक लागून आझाद मैदानाचेर स्ट्रायक केलो ही बायलां टॅक्सीकारांची सगळी बावडी फॅमिली येयली बारीक बारीक भुरगे येयले तेचे चिंतून आमकां चिंतून रोडांक येता तेचेर अजून हेंच्यांनी कोणी काय करूंक ना तेका लागून हांव रिजायन दिता आनी हांव कॉन्टेस्ट करता इलेक्शनाक देव जिखयलो जाल्यार हेंकां दाखयता कसले 40 आमदारांकूय दाखयता आमचे टॅक्सी सारके आमचे कोणूच जायना टॅक्सीकारांक आमच्या गोंयकारांक कोणूच सपोर्ट करिना दिल्लीकारांक तुमी करता गोवा मार्च आमी पयलीं बंद करतले गोवा मार्चाक आतां दिल्लीकार येयला ते गोवा मार्चाचेर कित्याक उलयना फक्त इलेक्शनाक लागून उरता आतां हे कॉन्टेस्ट करता हांगर मांद्र्यान आमच्या मांद्र्यान पासून कोण इचराना टॅक्सीकारांक टॅक्सीकारांचे कितें जालां ते पळयनात कोण सांगता टॅक्सीकारांक आमी सपोर्ट करता कसले सपोर्ट करता तुम्ही खंयच्या पार्टीक अजून अप्रोच ना पार्टीक ना तुम्ही खंयच्या अजून पार्टीक अप्रोच ना, ना ना. तुम्ही पंच मेंबरूय ना ना. सरपंच पासून ना ना. डायरेक्ट तुम्ही इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट करूंक सोदता पहिले 2011 हांवें केल्ले कॉन्टेस्ट केल्ले समाजवादी जनता पार्टीक जेन्ना पार्टीक सीएम जालो तेन्ना केल्ले कॉन्टेस्ट हांवें तेन्ना प्रेजिडेंट नासलो कोण नासलो लोकल सादो संजय कोल्हे म्हणून आसलो आतां प्रेजिडेंट आहा टॅक्सीकारांचो म्हाका सपोर्ट आहा म्हणून हांव फुडें सरता कित्याक आमच्या भावांचेर अन्याय जाता कोणूच फुडें सरोंक पळयना कित्याक पळयना ते टॅक्सीकारांक बावड्यांक खबर आहा अख्ख्या गोंयच्या टॅक्सीकारांक म्हाज्या भावांक खबर आहा कित्याक कोण फुडें सरोंक पळयना ते हांव टॅक्सीकारांक लागून फुडें सरता कितें कॉन्टेस्ट करता कितें जिखून येतलो म्हाका गॅरंटी आहा टॅक्सीकार भाव म्हाजे फुडें वाचूना आता 3 दीस जाले हांव म्हापसा वयता मिटर बसोवंक 3 दीस फूल डे वयता घरा येता मिटर बंद पडटा परतून आयज वयता जाणा आयक रे हय जाणा 3 दीस जाले हांव मिटर बसयता चालू आहा आयक रे मागीर उलय रा रे मागीर उलय टॅक्सीकाराचे 3 दीस जाले हांव वयता जाणा तुमचो जाणा जाले 3 दीस जाले म्हाजे गाडयेक मिटर बसयता 3 दीस जाले वयता येता आयज बसयता घरा वचून चालू जाता बंद पडटा म्हणटा आनी आयज गेलो ना तेरे को फोन करेगा उसको बोला क्या प्रॉब्लम है ना उसको कमिशन है मोविन गुदीन को 3 पावटी हांव घरा म्हापसा वयता 3 दीस फूल डे जाल्यार आजून मिटराचे प्रॉब्लम सॉल्व जायना स्वता म्हाजी गाडी नाल्यार येतात तेका एकलो कोण म्हापसा येवन खबर घेयना तेंची पयशे कॅश घेतल्यात तुमी मिटर बसयल्यार फॉल्टी एक बसयल्यार दुसरो फट नाही हो दिल्ली से आएगा मेसेज हे कितें चल्लां नाल्यार म्हाजी फकाणां सयतात म्हापशा वचत म्हापशा कोणें तरी एक न्यूज वाल्यान वचपाची आनी खबर काडपाची न्यूज वाल्यांक हाडटा म्हणटा नहीं अभी भैया आधा घंटा की फुल डे वच जाता है संजय कोल्हे आता रिजाईन जाता सो त्याच्या बदली
दुसरे कोंट्री येतले ना कोण करचे ना आमी सगळे फूल सपोर्ट आहा तेका संजय कोल्या रिजायन जाता तो ह्या कारणाक लागून त्यांची जी लिडरशिप जी आहा पळय युनियनाची सो ती आता कोण दुसरो सांबाळटलो सांबाळपाक आमी चिंतलेले आतां फुडें अजून काय आमी हें घेवंक ना आतां तो रिजायन दिता तो सारको दिता रिजायन कित्याक म्हापसा कोण एकलो येयना खबरे आतां आमचे लिडर आहले इतले आझाद मैदानात सांगले तेंचे आमी सगळ्यांनी परमीट हें दितले सरेंडर करतले जाल्यार म्हापसा एकलो येना ते हाल करून आमी काडटा जाल्यार एकलो कोण लिडर ना ती हो आम आदमी पार्टी आतां येयल्या आनी मिटर बसयल्या 11,000 भरल्या आनी आतां सांगता ना आतां कोर्टाक खिंचे तेंच्यांनी ऑलरेडी 2,500 कॅन्सील परमिशन केली परमिटान तो खंयचो आतां ती गेल्यात ते सांगता आतां हायकोर्टान काडली ऑर्डर म्हणून ते दिल्लीवाले आतां ती ऑफिसान बसल्यात आनी 5 दिसांचे आमकां हें दिलां डेडलायन मिटर नाल्यार गाडये घरा येवपाची तेंच्या एक म्हयनो जाल्यार मिटर नांची आनी मिटर सगळे फॉल्टी संजय बाब म्हाका सांगा तुम्ही आता रिजायन जातात म्हटलं पळय तुमचं जे तुम्ही आता डिसिजन घेतलं रिजायन जावपाचे म्हाका सांगा आता जर कितें इश्यू जाले टॅक्सी ओनरांचे टॅक्सीकारांचे जर इश्यू जाले तर तुम्ही त्यांच्या वांगडा आसतले टॅक्सीकार भावा वांगडा आमी आसतले हांव आसतलो तेंच्या वांगडा आनी आसासोरी आसतलो हांव इलेक्शनाक रावता म्हणून तांकां हें करिना हांव इलेक्शनाक रावता कित्याक म्हाका जर हे आतां 15 वर्सां जाली 12 वर्सां जाली टॅक्सीचो प्रेजिडेंटान तांकां काय करूंक मेळना इलेक्शनाक रावन जर जिखून जर म्हाका दिले लोकांनी जाल्यार हांव फुडें तेंचे सगळ्यांचे टॅक्सीकारांचे जावं गोंयकार भावांचे हांव सगळे पगो बिलाक हांव फुडें सरतलो आनी सगळे करून घेतलो जिखून येयल्यारूच हय जिखून येयला सगळे करून घेतलो न्हू नाल्यार जिखून येवंक नाल्यार काय करूंक शकना समज जर जिखून येवंक ना तुम्ही जाल्यार तुम्ही त्याच्या वांगडा आसतले टॅक्सीकारा वांगडा आसतलेच काय ना टॅक्सीकार भावा वांगडा सदीच आसतलो आतां रिजायन दिता म्हणजे कित्याक म्हाका कॉन्स्टंट करूंक जाय कित्याक हेका मागीर फाल्यां सकाळी करूं म्हणटलें कितें तूं रिजायन दिनासतना कसो तूं एका इलेक्शनाक रावला तें फुडें नाका न्हू तेका लागून हांव म्हाजें सेफ करता कित्याक रिजायन दिता हांव कित्याक म्हाका फुडें इलेक्शनाक रावंक जावन हांव रिजायन दिता आनी टॅक्सीकारांनी आपणाक जाय तांकां चिंतून तेंच्यांनी वोटींग करपाचें कित्याक हांव सांगता म्हणून म्हाका हें करपाचें ना तांकां चिंतूंक जाय बाबा तेंच्यांनी हाडूंक जाय काय नाका आमचें कितें बरें जावंक जाय तेंच्यांनी फुडाकार घेवन तेंच्यांनी हें करूंक जाय टॅक्सीकारूच तुमच्या वांगडा आसा की बाकीचे तुमचे हेर वाठारांतले सगळे फॅमिली बिमिली सगळी आहा आमचे मांद्रेचे म्हाजे फ्रेंड खूब आहा म्हणजे आतां पळय हांव पयलीं 97 म्हाजी टाटा सुमो आहली तेन्ना भाडी मारी सगळी वळखीची आहा म्हाका सगळे लोक वळखता आनी तांकां जर बरो जावो कॅन्डिडेट जालो ते म्हाका हें काडटले नाल्यार कितें आहा तुमी सांगलात तशें दाखय